प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवोत आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मान्यवोत आग्नेल आपल्या बोलवोत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचेक बोरवाशान भरता। हो 7व्या नोवेनाचो विशय। मान्यवोत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्या मोदें नवे कालीस आनी नवे मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयतल्यांक उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो। बाबिलोनियेंत बोरवांचो विरगून गेल्ल्या पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या। झुजां मारामारीक लागून, धर्मीक आनी जात कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या। आमचे पाप रोडून नवे कालीस, नवे मन आपणावंक बागिवून जावंक आमकां उलो। हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामाऱ्याक, समाजांत वो फिरगोर्जेन असल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता। निराशीपण नपयत करूंक एक नवे कालीस आनी नवे मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरुया। ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मिसाची इंतेसांव। दिणवासनेचे मीस पिटर आंतांव आनी फामील नुवें टावन। दिनवासनेचे मीस एल्ड्रीन वेंसेस्ला फेरांव आनी फामील मारगांव टावन। दिनवासनेचे मीस एडवीन रालिना आनी रॉविन फेर्नांडीस मारगांव टावन। बरी भलायकी आनी शांती मागता वॉल्टर, सेरिना, जोशवा आनी फामील आरोसीम टावन। रुप्या उत्सवा दिसा देवाक दिनवासता डॉमनीक आनी पेलेग्रिना कोरगांव पेडणे टावन। सुरवातेच्या गिताक आमी सगळीं उबी रावया। आमी केरी भाशेन आमचो माये मोगाचो येवकार दिता आमच्या ओत्मीक भावा भयणाच्या पंगडाच्या वांगड्यांक। आनीक परंपरा प्रमाणे आमी तुमकां येवकार दितना तुमच्या जल्माचो दीस जो आसा ह्या म्हयन्यांत तांचोय उगडास करून आमी तुमच्या पासत मागता। नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत जांची जल्माचो दीस आसा आमी तुमचे पासत मागता, कित्याक आमी मागता जुडी सुजा पासत। म्हणटच आमी हे मिसान केरी भाशेन
हे आमचे ओतमीक बाबा भयणाच्या पंगडा खातीर मागुया. ह्या पंगडा वरवीं जायतो मिशनरी वावर तांच्या मागण्यांतल्यान हांगा थंय चलता. देवाचो आशिर्वाद ह्या पंगडाच्या वांगड्यांचेर, कित्याक ती आमची लौकीक वांगडी, पिलार सोस्तीचे लौकीक वांगडी ते म्हणटच तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद मागुया. ह्या मिसा वरवीं आनीकूय कोणूय दुसऱ्या गांवची ह्या पंगडांक भितर सोदता जाल्यार म्हाका मेवची, हांव भायर आसतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, मानिमोन आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनाच्या मिसा बलिदानान सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो विशय: मानिमोन आग्नेल आपल्या बोलवोन जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बोरवंशान भरता. आयज आमचे मदें पिलारचे सोस्तीची बरी देखणारां, तशींच आपल्या मागण्याचो तेंको दिवपी सोस्तीची ओतमीक भाव भयणीचो एकवटाचो जमो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतात. तुमकां मानिमोंत आग्नेला भाशेन आपल्या बोलवोन जिवितांतल्यान आनी मागण्यांनी देवाचे पोरजेक अदीक करून पिलार सोस्तीच्या मिशनरांक बोरवंशान भरूंक तांकां देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मानिमोंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपले अवकोप्यां मदें नवें काळीज आनी नवें मन उत्पन्न करतालो. आमकांय देवान तीच प्रेरणा आनी गोटाय दिवंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून सोगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोड गोबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध एपासोस घेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद परबेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutku Krishna kaklutku Krishna kaklutku Sumia kaklutku Sumia kaklutku Mój Mandeva Usurgiam Shanti Tacharishta Sosari Sorvespora Deva Sorgincharaya Sorpodvedar Deva Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kurta Ami Tuka Dimbasta Tudzia Turvoj Boha paso Ami Tuka Vakanta Mój Mandeva Usurgiam Shanti Tacharishta Sonsari Sumya Jesu Krishna Baba Chai Klas Buddha Sumya Deva Deva Trishili Sonsarachi Bab Kaptai Amchi Kaklut Kaklut Tumba Pachau Sviagos Lai Amchi Magni Aikunke Mój Mandeva Usurgiam Shanti Tacharishta Sonsari Kyutyak Povitratmya Sangati Deva Baba Tri Mój Mil Jesu Krista Eklots tu povit Eklots tu isvor Eklots tu porvisvor Mój Mandeva Usurgiam Shanti Tacharishta Sonsari Amen. आयज आमी सादो काळाचो 33वो इतवा आयतार मनयता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या जाण्यांचो रोसणार आनी धोनी तुज्या असल्या धोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातालो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तान दिश्टी पडूंक ना तसलो तोलमोल्यांचो काल येवचो आसा. तो काल येतोच तुजे पोरचेक म्हूण गे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण तो काल येतोच तुजे पोरचेक म्हूण गे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें.
प्रितुमेच्या धुळीन न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. तोडीं सासणांच्या जिविताक, तोडीं बेओपळूक आनी सासणांचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतरावेल्या पोरजोला पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोखेत्रां पोरीं सासणांच्या सासणांक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे पोडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सोगलीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सोर्वेस्पोर तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र, मोजें दारजोणें. तुजे आदीन राखूंक दवरलाय. हांव सोर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कोदींच हालोना. जाबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान संवस्थकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जाबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जाबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकोनांत तसले योद्न परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव तांच्या पांयां तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपून केली. सोर पातकांचें बक्षणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. मनशाच्या पोता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो ओगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळाचेर आसात त्यो सोक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या पृथ्वीचे एके शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वोपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मोऱ्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोडची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जावं हांव शिकपी आसतना वो शिक्षक आसतना म्हजो असो अनुभव आसा. जरी तर शिक्षकान शिकप्यांक सांगत तर ह्या वर्साक फायनल एग्जाम वो परिक्षा आसची ना म्हूण, तेन्ना शिकपी एकदम खुशाल जातात. जायते जाण शिकपांत चडशे मन लायनात आनी थोडे मौजेन आपले दीस सारतात. पूण जरी तर तांकां सांगत फायनल एग्जाम वो परिक्षा आसतली म्हूण, तेन्ना ते शिकपांत मन लायतात आनी फायनल एग्जाम वो परिक्षेची फावो ती तयारी करतात. जायते पावटी फायनल एग्जाम वो परिक्षाची डेट फुडें व्हरत रावतात आनी केन्ना जातली ती सांगनात. तरूय खरे शिकपी फावो ती तयारी करीत रावतात. जेजून आमकां आयज वांजेलांत असलेच एक तयारीची उगडास करता. ती म्हळ्यार निमाणी जोडटेची तयारी, डे ऑफ लास्ट जजमेंट. ही जोडटी करूंक जेजू आपुणूच खुपाच्या तरुणार बसून परतून येतलो म्हूण आजच्या वांजेलांत तो आमकां उगडास करता. ही जोडटी संवसार सोंपता त्या दिसा जातली म्हूण जेजू सांगता. कशे भाशेन हो संवसार सोंपतलो तेंवूय जेजू आमकां सांगता. पूण केन्ना हो संवसार सोंपतलो तो तें जेजू आमकां सांगिना. कित्याक तो सांगता की ताकाय खबर ना म्हूण केन्ना हो संवसार सोंपतलो तो. कित्याक ही खबर फकत रोसनार देवाकूच थावी आसा. पूण हो संवसार सोंपतलोच म्हूण जेजू खात्रेन सांगता. पूण केन्ना सोंपतलो तें जेजू सांगिना. त्याच पासत जेजू सांगता सदांच तयार रावात.
जेजू परतून आमकां परतून उगडास करता, जायते फावटी उगडास करता ह्या निमाणे जोडटेचो. भांजरांत आमी जायत्यो ताच्यो ओपारी वो पॅरेबल्स आयकल्यात. उदाहरण, आपल्या परदेसांत गेल्ल्या धोनयाक एक चाकोर सगळी जागृतायेन आनी तयारेन रावता केन्ना काय आपलो धोनी परतून येतलो काय म्हूण. वो दुसरें उदाहरण, जसो एक घराचो धोनी आपलें घर चोरून व्हरना जावंक सदांच जागृत रावता. तेच भाशेन निमाणे जोडटेक सगल्यांनी आमी जागृत आनी तयार रावचें. कसली जागृतायेचो आनी तयारेचो जेजू आमकां उगडास करता काय. दानियल पुस्तकांतल्यान आमी आयज आयकलां की हो काळ येतोच, तो काळ संवसार सोंपता तो दुबाळ्यांचो काळ येतोच. निमाणे जोडटे दीस येतोच. जिविताच्या पुस्तकाचेर जांचीं नांवां बरयल्लीं आसात तितल्यांकूय तारण वा सोडवण, साल्वेशन मेळटलें. धुलेंत निर्लेलीं आसात तांचे मदें जायतीं जाणां उठ्ठलीं, धुलींतलीं उठ्ठलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं सासणाचे लॉजेक. सासणाचे लॉज म्हणल्यार एमकॉन. प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां परी सासणाच्या सासणाक लोकतलीं. प्रमाणीकपणान, रायटियस पीपल, रायटियसनेस जे पळय चलतात तीं नोकेत्रां परी सासणाच्या सासणाक लोकतलीं. तर निमाणे जोडटे दिसा कसलीं मनशां कशीं आमी जेजू मुखार उबीं रावतलीं. प्रमाणीक मनशां कशीं, वो प्रमाणीक न्हय तसलीं मनशां, हो प्रोस आमचे मदीं आमचे सोबे आयज दवरला जेजून. धुलींतले आमी सगळीं उठ्ठले खरें, पूण धुलींतलें भांगार कशें वो धुलींतलो धुल्लूच कशें वो आमकां प्रश्न. आमी सगळीं जाणां की भांगार धुल्लांतूच वो मातयेंतूच आसता, पूण खरें भांगार वो धुल गाय म्हूण जाणा जावंक ताका उज्यांत तपासतात. खरें भांगार तशेंच उरता आनी खोटें तें लासून गोबोर जाता. मनशाचें प्रमाणीकपण तपासूंक आमकां मोगाच्या उज्यांत तपासचें पडटा. खरो मोग उज्यांत कोट्टा आसतनाय लोकता, शायन्स. जशें जेजून करून दाखयलें. खुर्साच्या कोश्टांत दोगदां मदें जेजून आपल्या खऱ्या मोगाक इतलो तपासूंक दिलो, आपल्याकूच तपासूंक दिलो की तो पोरजोळीत जावन पुनर्जीवन जालो. दुसऱ्याचो खरो मोग करूंक कोश्ट दोगद सोसूंक पडटातूच म्हूण जेजून आमकां दाखोवन दिलां. जशें तेणें केलां, ताणें आमचे पासून कोश्ट दोग सोंसले आपल्याचो मोग दाखोवंक, तशें आमी दुसऱ्यांक एकामेकाचो मोग दाखोवंक कोश्ट दोग सोंसूंकूच पडटा म्हूण जेजून आमकां सामकें सांगलां. पाद्र आग्नेलाची एक जोरदार शिकवण आसा. तो आपल्या सेर्मावान सदांच सांगतालो की स्वर्गार वचूंक कठीण रे भावा, स्वर्गार वचूंक कठीण रे भावा, कित्याक स्वर्गेची वाट ओशीर. असले ओशीर वाटेन चलूंक मनशाक पिराजीत आनी मागण्यांची गरज, जाचे वरवीं मनशाचें पातकाचें फारीकपणूय जाता आनी ताका मोगाची स्फूर्ती आनी उर्बा मेळटा. आयज आमी आमचे ओत्मीक भाव भयणाचो एकवटाचो दीस मनयता, हो तांचो नोवेनाचो दीस मनयता. आमी जाणाव की हो आमचो आत्मीक भाव भयणाचो एकवटाचें फुडारीपण पयलेंच आमच्या स्वर्गेस्त ब्रादर हेनरी डिसोजान चलोवलेलें.
आमच्या पिलारचे संस्थेन हो एकवट सप्टेंबराचे 2 1944 वर्सा घडोवन हाडलो खरो, पूण ब्रदर हेनरीचे तातूंत हात बोट आसा. कित्याक तो बिचोली आपल्या गांवांत लौकीक कसो वावुरतालो, लौकीक लेय पर्सन कसो वावुरतालो. ताणें असलोच एक वोट घडून हाडलेलो, जाचें नांव पवित्र काळजाचे ल्हान आपोस्तल. पवित्र काळजाचे ल्हान आपोस्तल. एकवटाचे जायते नेम कायदे ब्रदर हेनरीन पुलारचे भोव भावणीच्या एकवटाक लायले. नेम कायदे जे ते एकवटान आसले हितूंक लायले. ह्या ताच्या एकवटाचो हेतू जावन आसलो पातकांचें फारीकपण पासत पिराजीत आनी मागणें करप. पिराजीत आनी मागणें करप. असली शिकोवण पाद्र रागनेल आपल्या जिवितांत लायतालो, तशेंच आपल्या सेरमामांनी लोकांक शिकयतालो. तर आमी शासनाच्या शासनाक नोकेत्रां कशीं स्वर्गार लोकलोकीत जावंक हे संवसारांत आसतना आमी जेजू भाशेन आमकांच मोगाच्या उज्यांत तपासूंक दिवया. दुसऱ्यांनी आमकां तपासूंक जाय आमी तांचो खरो मोग करता वो ना. दिवया मोगाच्या उज्यांत आमकां तपासूंक. आनी पाद्र रागनेला भाशेन पातकांच्या फारीकपणा पासत सदांच पिराजीत आनी मागणी करुया. हांव केन्ना मरतलो तो हांव नकळो, पूण जेन्ना मरतलो तेन्ना हांव संवसाराक सोंपता. म्हाका संवसार सोंपता, पूण हांव देवाशी वेता. आनी देवाशी वचूंक म्हाका सुपूर्णाय जाय. हांव मोत्ता तेन्ना थोडी पूण पूर्णताय म्हाका मेळटा. थोडी पूण पूर्णताय म्हाका बरी घडणी आसात, पूण तरी आसा कितें ना कितें उणें आसता. हाका लागून म्हाका पुर्गोतोरीक रावचें पडटा. आनी पुर्गोतोर म्हणल्यार मोगाचो उजो, देवाचो मोग आनी पेल्या आमचे सोबे आमच्या सोयऱ्यादारांचो मोग. ह्या उज्यांत आमकां लासता, आमकां तपासता. आनी तपासता आसतना जें खोटें आसा तें लासून वेता आनी बरें आहा तें उरता. आमच्यांनी आमकां कांय करूंक जायना, पूण आमच्या फाटल्यान आसा तांणी आमकां आमच्या पासून मागतली म्हूण पिराजीत कोत्तली म्हूण आमकां बरवंसो आसा. ह्याच बरवशान आमी हो संवसार सोडून वेता. तर आयज ही आत्मीक भाव भयणाचो एकवटाचो मुखेल हेतू जावन आसा की असल्या गरजेवंतांक आमी तांचे पातकांच्या फारीकपणा पासत पिराजीत करूंक आनी मागणी करूंक. हे भाशेन आमी पिलारच्या संस्थेचो हें मिसांव जें आसा तातूंत आमचो वांटो आसा. तर मोगाळ भयणी बाबांदो, आयज हो आयताराचो 33वा आयताराचो संदेश घेवन पादानाच्या मजतीन आमी देवा लागीं मागुया की आमी सदांच जागृत आनी तयार आसूंक निमाणी जोडटेक. आतां आमी उबी रावन आमच्या भावार्थ व विस्वासाची उचारुया. सोत मागता देवा बाबा, सोडविदार बाबा, स्वर्गार आमी तुमच्या आचरणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सुम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार येतां चललो, 5 लाखां ताणें कोस सोंसले. ताका कुसाळ जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोडविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची जियान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी आमची
बाबार्थ्यांची मागणी देवा मुखार उबारूया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशी भावा भयणींनी आपल्या देखीवन जिविता उदेशी आपले आपोवणें बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमचे फिरगोजेन समुदायेन वाड्यान गांवांत जियेतल्या भावार्थ्यां पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मुल्यां खोशे मनान आपणावंक आनी ऑर्थाबोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. पिलार संस्थेच्या बरेपणा पासत जायतीं आमची बरी देखणारां आनी ओत्मीक भावा भयणी दीस रात काल्तिकायेन आनी व्हडा मोगान बारी वावुरतात. तांणी आपलो भावार्थ आनी बोरवांचो देवाचेर दवरून उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतली आमी सोगलीं आनी केरीत भाशेन हे नवेनांत आदार दितली आनी पिलार संस्थेची बरी देखणारां ओत्मीक भावा भयणी कोश्टां त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात. तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोवंक मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. जायतीं आमची भावा भयणां केरीत भाशेन पिलाचे संस्थेची बरी देखणारां ओत्मीक भावा भयणी पिडेंत वो ओदृश्टांक सांपडून निराशी जाल्यांत. तेच पोरी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशीर आसात. जाल्यार जायते तरणाटेय शिंकोप करून सिर्वीस मेलोना जावंक वो जिविताचो सांगाती वो सांगातीन मेलोना जावंक निराशी जाल्यांत. देवाचेर ताणें आपलो भावार्थ तिरावंक आपल्याक गरज त्यो वस्तू देव फावो करतलो म्हूण बोरवाशान जिवंक बापाची कृपा आनी मोजत तांकां मागुया. दयाळ बापा, आमच्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सोर परवदा देवा बापा, ही थोडीच मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. त्याच विस्वासान जो आमी तुज्या लागीं शिकल्या की जें तूं आमी विस्वासान मागता त्यो आमकां दितलोच म्हूण. होच विस्वास आमचो वाडोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
त्या उड्या कितें घालताय ते कालसी यादनीक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरता कितें घालताय त्या उड्यान कितें घालताय ते कालसी यादनीक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरता मोसोत्मो आनीक मोचे काळीसानी मोसो संतोसानी सगली मोजी चिंगाता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोद परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता आमी सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडोवन हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. वेंचून काडलेली कुळी याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्वथांय आतां आनी आमी तुजी कर्तुत्वां परगोट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Ouvir, 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 dolbaranzo sorvis por tu. Surgani sosar, volea klucza wojwowa, usorgi duka sojson. Sorves moraci, navieta taka sur, usorgi duka sojson. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
आत्म्याचो गोट परगोटुया. Jesu melo, Jesu dziwo zala, Jesu nowia jedolo, Jesu nowia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवास दिता आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां बांदली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखार. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपडा सोडवून बेदार बापा सोडवतून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतुनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांत सुटोय सोर वातांत आमची वाटाय. आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर तुजी खुशेन प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतायन रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे श्री संसाराची भाव काढलेली आमची काकूर. देवाचे श्री संसाराची भाव काढलेली आमची काकूर. देवाचे श्री संसाराची भाव काढलेली आमकां शांती. जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत हांव शिवंक बेता ती आमची झोट्टी आनी खास दाडी ना जावं पूण तुजे काकळुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Malboyni ami sogi sorves poraci burgi Jesu ba somestaco taco ba pujamco Kurat mu ekamekaco zosohave kelatumco Pelea tumi cortat itle corin sancta maca paule corat mok ekame katso soso have kelatumso pelea tumi cortat itle corin sancta maca paule Écoute-tu amche sauvé somestan devarune Corat mo ekamekatso soso have kelatumso peleatumi cortatitle corin sancta maca paule Corat mo ekamekatso soso have kelatumso peleatumi cortatitle corin sancta maca paule Glotzer ganuloilo sogleaco exarzalo dusmana veget geuia moganuns jivitsaria corat mog ekamekatso zoso have kelatumso Peleatumi cortatitle corin sancta maca paule corat mo ekamekatso zoso have kelatumso Peleatumi cortatitle corin sancta maca paule Bukelea civunc vace Tanelea iunc vorce Angaule vinglean calce Matsurian virar diuce Corat mog ekamekatso Zoso have kelatumso Peleatumi portatitle corin sancta maca paule
कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावले धाकट्यांक दुबळ्या दुसऱ्यांनी पोरो घाल्ल्या बुजवण बोड आदार दिवया जेजू शिवे गोया कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावले जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया प्रार्थुया पृथ्वीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतलां हे संस्कारोलें जेवण आमच्या आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसुया आनी एक पावल इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमच्या येण्या वरवीं पाद्र आग्नेल तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर उपोट बेळसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी मोगाळ इश्टानो तुमची केरीत इंतेसांवां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता कोंकणी बायबल डायरी 2025 ही विक्रेक आसा आमी मागता तुमचे थंय ती व्हरून देवाची उतरांतल्यान तुमी वाडची आमच्या पिलाचे संस्थेक पाद्री जातल्या भुरग्यांक दुडवांचो आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसान येवन मेवचे मानून आग्नेलाच्या मजतीन जायते उपकार घडटात हे सगळे तुमी ऑफिसान कळूंक जाय दुयेंत आसलेलो तेन्नाचो रिपोर्ट आनी एक्सरे बरो जाले उपरांत रिपोर्ट आनी एक्सरे हाडून ऑफिसान दिल्यार आमकां उदीक बरें जातलें आतां 11:30 वरांचेर सेमिनारीच्या कपेलान मलयालम भाशेन मीस तशेंच हांगा 11:30 वरांचेर तामील भाशेन मीस आनी त्या उपरांत 12:30 हिंदी भाशेन मीस आसतलें आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन घातलेलें आसा आमचे पिलारचे मिशनार जंय जंय वावुरतात त्या त्या गांवची संस्कृताय तांची परंपरा तांच्यो वस्तू आमी ह्या एक्झिबिशनान घातलेल्यो आसात म्हणटच तुमी वचून आमच्या मिसावांचो अणभव घेवचो अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट आमी जे समारंभांत हें समजूंक एक बूक भायर सरलेलो आसा तो आमकां पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटलो बांबोलीम गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना
नोव्हेंबराचे 18 सकाळी 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलतले. जाता ताणें आपले रोगो दिवचे म्हणून आमची खालती मागणी. रोगो दिवंक सोदतल्यांनी सांजचे 6 वरांचेर न्हिदूंक जाय, ना तर रोगो दिवंक जायचें ना. रोगो दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत आनी रोगो दिवंक सोदतात तांणी 2 वरां आदीं एक बरोसो ब्रेकफास्ट करून येवचो. मोगाडिश्ट न्हू, रक्तदान जावन आसा जिविताचें दान. म्हणटच तुमी येवन ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पान भाग घेतली, दुसऱ्यांकूय सांगतली म्हणून आमचे आवडे. वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल हे पिलार संस्थेचे दर म्हयन्यांक दर सातोड्यान भायर सरतात आनी हाचेर आमी केली भाशेन आमच्या मिसांवांचो वावर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन छापून हाडटात. तुमी सबस्क्रायब करचो म्हणून आमची मागणी. नोव्हेंबराचे 20 मानिव आग्नेलाच्या दिसाक सांजचे 7 वाजता फादर आग्नेल स्कूलच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो दुसरो कोर्स दिवपाची खुशी आसा जाल्यार आमकां ऑफिसान दिवची. मोगाळ इश्ट न्हू, मोगाळ ओत्मीक भावा भयणाच्या वांगड्यानो, तुमकां मागीर मोगाचो येवकार दितना पिलार संस्थेच्या नांवान आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे वावरांत मिशनरी वावरांत तुमच्या मागण्या वरवीं, तुमच्या सॅक्रिफिसा वरवीं हो बरो वावर मिसांवाच्या गांवांनी पिलार संस्थेक तुमचो तेंको मेळटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तुमच्या मागण्याचो तेंको जो तुमी दितात हो चालू दवरचो म्हणून आमची खालती मागणी. हांव मागतां आमचे जे लिडर्स आसात, दोन ग्रुपाचे लिडर्स आसात, घरा वेची आदी तुमच्या ग्रुपाचे कॅलेंडर्स बँड स्टँडार तान व्हरचे. आतां मी सोमतोच पिळेवंताचेर मागणी आसतलें इगोर्जेन. ते उपरांत हांव ओत्मीक बाबा भयणाच्या पोंगळा लागीं मागतां तुमच्या जोम्यांनी मातशें हांगा येवची, मुखार येवची. हांगा तुमी वेची न्हय, उपरांत वचूया आमी. आतां पिळेवंताचेर मागणी सोमतोच सगल्या ओत्मीक बाबा भयणाच्या पोंगळाच्या वांगड्या लागीं मागता सगलीं आमी एनिमेशन सेंटराचे मुखार येवची. म्हाका तुमी जाय त्या उपरांत तुमी हांगा तुमी वचून मिसां दिवंक जाय, वस्तू करूंक जाय, तुमी करच्यो. मोगाळ इश्ट न्हू, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सेवेरिना ब्रगांजा वेर्नातान अशें सांगूंक सोदता. म्हजे धुवेचो न्हवरो ऑब्सेकाक सांपोवन आपोलो हॉस्पिटलांत गंभीर परिस्थितीन भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोट मोडलोलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल देवूंक लागलें म्हूण ताका ICUआन शिफ्ट केलो. कुडींत भितर रगत व्हांवून पुलमांत उदक भरून इन्फेक्शन जाल्लें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांव पिलार मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयली आनी ताचे पासत कोतकोत्यान मागले उपरांत 24 वरां भितर ताचें ऑक्सिजन लेवल चडूंक लागलें आनी पुलमाचें इन्फेक्शनूय देवंक लागलें. आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डान शिफ्ट केलो आनी 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच साताचो मान मेळोवंक मागता. इश्ट न्हू, बावार्थान केलेले मागणे आनी बावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज आमी आमचे आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसात. आमी ही सगलीं बावार्थान मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाच्या हातान घालुया, देवाचें बरेंपण मागुया. बरोबर जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला, तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी केलीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सातोचो मान मेळोवंक म्हूण मागतात. तर इश्ट न्हू, ही सगळी मागणी एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावुया आनी ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी
ओरचोरा लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता हांव तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवन पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता हांव मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें अगणित काकुतीच्या देवा सोड पडपडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोडणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोड परवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बळ उपकार Adagner Jezucia Bogda Tuce naw aiz bor zolta Nizot mi goli tu zaun asa sorgach vatda koita Nizot mi goli tu zaun asa sorgach vatda koita Ulla samche deva mokar volum tu kaltara Samche de